एकाच मौनात, एकाच काळजात, तुझे मुखार आम्ही येतो. दुःखाबद्दल नमन करून तुझ्या काळजात संतोष दिवच्या. एकाच मौनात, एकाच काळजात, तुझे मुखार आम्ही येतो. एकाच मौनात, एकाच काळजात, तुझे मुखार आम्ही येतो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. एंटनी कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. दुसरें इंतेसांव देवाक दिन वाचून भेटयता नॅन्सी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेन मागुया. तशेंच आमचे मागणेंत आयज दवरुया. जरिना ब्रागांजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. डॉली लुसी फेर्नांडीस बरी ना आनीक हॉस्पिटलान एडमीट आसा. आपणा पासत मागूंक लायता तिची बरी भलायकी पासत मागुया. तशेंच सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी तांची भलायकी पासत मागूंक लायता तांकां सगळ्यांक देवान पिकोवणीचो हात लावूंक तांकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. आयज आमच्या भारतान आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाची जल्माचो उगडास करता. केरीत भाशेन मागुया आमच्या देशा पासत, आमच्या देशाच्या सुविधाना पासत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तें सांबाळूंक जे वावुरतात. केरीत भाशेन मागुया राहुल गांधी हाचे पासत जो परतून परतून आयच्या सरकाराक उगडास करता ह्या संविधानाचो कॉन्स्टिट्यूशनाचो. तशेंच जें झूज पेटपाचें आसा तें थांबोवंक बंद जावंक मागुया. भोव करून डॉनल्ड ट्रम्प हाच्या मनान देवान फावो तितली बुद्द घालूंक मागुया. पाप साहेब केरीत भाशेन उलो मारता डॉनल्ड ट्रम्प आनी तशेंच नेतन्याहू USA आनी इस्रायल हाच्या वडिलांक थांबोवंक हें झूज फुडें व्हरना जावंक जाल्यार हीं उतरां पाप साहेबाचीं आयकून ह्या वडिलांनी हें झूज मांडपाचें बंद करूंक आनी इतल्या लोकांक त्रासान घालपाचें बंद करूंक तांचे पासत केरीत भाशेन मागुया. सायबीण मांयचेय मजतीन मागुया हें झूज फुडें वचना जावंक आनी तें सोंपूंक. हेर सगळी आमची मागणी लसो वेडोगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सवे आसूं. पास्कांचो काळ सोंपो पर्यंत 2 वाचपां आमी आयकतले. हांव पयलें वाचप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स दोतांचो इतिहास आनी दुसरें शिव वर्तमान जिवांचें. पास्कांचो काळ सोंपो पर्यंत आनी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स आयज आमकां खबर करता समुदाय स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटी सुरू जाल्यो. क्रिस्तांवपण समुदायांनी सुरू जाल्यो. हे समुदायांनी एकठांय जाताल्यो, देवाचें उतर वाचताल्यो, नियाळटाल्यो, मीस चलतालें आनी उपरांत एकामेकाचे हुस्के काडटाले. म्हजे लागीं आहा तें म्हजेंच न्हय पूण सगळ्यांचे बागाक घालताले. कोणाक गरज आहा तांचे बाग ताकाय पावताले. हे समुदाय एकामेकाचे हुस्को काडप हे समुदाय भयणान बांद. सगळीं म्हणुया
सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदांच अमरीक सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा पुनो जिवंत सुमयाचें बोड परगटूंक आनी अशें ताणें आमकां बासायल्लीं देणी सुपुर्णायेन उगडापी जाल्लीं आमी बगूंक आमकां फाव कोर मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागात दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बळान सुमया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांत व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां व घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दुतांच्या पांयांशी दवरतालीं आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोन दुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुतांच्या पांयांशी दवरले. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. परतून म्हणया, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगवस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. अरंबाक तावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा. सासणाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच हालोना बदलना. संवसार सरसर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर
मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय त्यो शिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंयतान येता वो तें खंय वेता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्यांतल्यान जल्मला थंय सगळें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगता, आमी जाणां तें उलयता, आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत माननात. सर्गीच्या वस्तूची खबर सांगीन तर तुमी कशें सत मानशात? सर्गांत देंवल्ल्या सर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच सर्गांत चडूंक ना. तसो मोइजेसा रोण्यात स्वरूप उबारलो तसो मनशाच्या पुता उबारूंक जाय. ताचे विस्वास तेवतेल्या मेस्तांक सासण जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचे विस्वास तेवतांक ते सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपले एकलेच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरें संवसाराचे कास्तीचें फॉर्म मारूंक न्हय, पूण पुता वरी संवसाराचें ताळोवन जावंक देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. जेजू आनी निकोदेम फारिझेव पक्षाचो बिणान बांदो पक्ष जल्माक आयलो. सुमार 150 वर्सां आदीं जेजू येवच्या आदीं जल्माक आयलो. फॅरिझीस आनी ताचो मेन जेन्ना देवान मोइजेसाक कायदे दिले, 10 मंदामेंट दिले, लोक पाडिनासले. आनी ताणें आपणाच भितर चिंतलें, आमी एक पार्टी फॉर्म करुया. फॅरिझीस ही पार्टी फॉर्म करुया आनी लोकांक शिकोवया हे 10 मंदामेंट कशें करचें तें, कशें पाडचें तें. पूण 10 मंदामेंट आहा ते 600 जाले बिणांत बांदून. 600 कायदे जाले आनी तांचो एक मेन जावन आसा सोनवार मेन. आनी जेजूक पासून दोत्ताले ते, कोणाक सोनवाराक बरो केलो जाल्यार तुज्यान करूंक जायना. ध्यान दिल्लो कायदो न्हय तो, मनशांनी केल्लो कायदो. ध्यान दिवंक ना सोनवाराक बरो करूंक जाय, ध्यान दिवंक ना, ताणीच मनशांनी केल्लो. म्हळ्यार पक्षांतलो आतां निकोदेम येता बिडांत बांद. कित्याक येता? जेजूक पळयता तो, जायत्यो वस्तू कोत्ता, जायत्यो बऱ्यो वस्तू कोत्ता, पूण देव ताचे शीं आसले बगर ह्यो वस्तू करूंक जायना. आनी येता आसतना म्हणटा, सांजेचो येता, रातचो दिश्टी पडत म्हूण आपणाच्या पक्षाक दिश्टी पडत म्हूण रातचो येता. ताका मातलें आसलें आनी येता आनी उलयता जेजूशी आनी म्हणटा, सायबा तूं कितल्यो बऱ्यो वस्तू कोत्ता,
त्यो तुज्यान करूंक जायना, तुजे सगळें देव आसले बगो तुज्यान तें करूंक जायना. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तूं पोत्तून जल्मले शिवाय स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक जायना. आनी तो चिंतूंक पडटा पोत्तून जल्म कशें जाता, जाणटो जालो मनीस आवयच्या कुसव्यान कशें वचूंक जाता, तो चिंतूंक पडटा. आनीक भिणान बांदू जेजू ताका सांगता, वारो मारता तो आमकां गमता, पूण खुंयसान आयला खंय वेता तें आमी नको. कसो गमता आमकां आंगाक गमता. आनी कसो गमता, वारें मारलें म्हणून पानां पडटा, गमता वाऱ्यान पडल्या म्हूण. आनी मातशें व्हडलें वारें मारलें म्हणटच वादळ जाता, हांदे पडटात, झाडां पडटात वाऱ्यान. भिणान बांद हो इफेक्ट आमकां गमता. हेच भाशेन पवित्र आत्म्यान अनलेस यू बॉर्न अगेन फ्रॉम वॉटर एंड होली स्पिरीट आमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचे ना. कितें सांगूंक सोदता, वॉटर उदक आमकां नितळ करता आनी आत्मा आमकां बदलता, ट्रान्सफॉर्मिंग अस, बदलता. हें बदलप आहा आमचे भितर भिणांत बांदू. हें जालें बगोर स्वर्गाच्या भितर सरूंक जायना. कसलें बदलप? बदलप जावन आसा, हांव वायट आहलो तो हांव बरो जाता. बरो जाल्यार बगोर स्वर्गाच्या भितर सरूंक जायना. हें जेजू ताका ही समजणी दिता. आनी आयज आमी आयकता पोत्तून जेजू निकोदेमाक म्हणलें नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां म्हणटकून तो अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंयच्यान येता खंय वेता तेतून नकळो. जो कोण आत्म्यांत जल्मला ताचे सवें तशेंच घडटा, ताचे सवें तशेंच घडटा. आत्मो कितें करता तें आमकां खबर ना, पूण बदलप आमी पळयता मनशा सवें बदलप. वायट आहलो मनीस बरो जालो, वायट आहलो मनीस बरो जालो, हें आमी पळयता. पूण कसो आत्मो तेजेशी काम केलां तें आमी नको. निकोदेमान ताका परतून म्हणलें हांव हें कशें जावं येता. जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगता, आमी जाणां तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता. पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत माननात. सर्गीच्या वस्तूची खबर सांगीत तेन्ना तुमी कशें सत मानतल्यात. संवसाराची खबर, वाऱ्याची खबर तो सांगता, वारें मारता तें तुमी सत मानना. आनी सर्गीच्या वस्तूची सांगल्यार कशें सत मानतल्यात. स्वर्गांतान देंवल्ल्या स्वर्गांतान मनशा पुता बगर कोणूच स्वर्गांत चडोवंक ना. स्वर्गांतान कोण येवंक ना भिणांत बांद, आनी स्वर्गार कोण चडोवंक ना, एकलोच जेजू. ताच्यानूच उलोवंक जाता. सर्गीची खबरो ताच्यानूच उलोवंक जाता आनी कोणाच्यानूच सर्गीच्यो खबरो उलोवंक जायना. हें जेजू सांगूंक सोदता. आनी हांव उलयतां त्यो सर्गीच्यो खबरो. जसो मोइजेसा ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तशें मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सोरोप उबारलो आनी सोरोप उबारलो म्हणटच लोक ताका पळयता तो साल्वार जातालो. हेच भाशेन देवाचे पुताक खुर्सार उबारूंक जाय आनी जो ताका पळयता आनी सत मानता तो साल्वार जातलो. हें सांगूंक सोदता जेजू. अशें आमकां सांगूंक सोदता. ताचे विस्वास तेवतेल्या समेस्तांक सासणाचें वीत मेळचें काय अशें जावंक जाय. ताचे विस्वास तेवता ते सगळ्यांचो नाश जायना जावच्या, पूण ताका सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकलेच पुताक दिलो. देवान आपणाचे एकलेच पुताक दिलो भिणान बांदून ताका जिवीत मेळचे खातीर. देवान आमचो मोग केलो, आख्खे संवसाराचो मोग केलो. थोड्यांचोच न्हय, आख्खे संवसाराचो मोग केलो. आनी संवसारा पासत आपणाचे एकलेच पुताक दिलो आनी ताका मरूंक धाडलो. खुर्सार मेलो तो आनी जो ताचे नदर घालता सत मानता तो साल्वार जातलो.
पूण ताका सासणच्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताणें संवसाराचो मोग केलो, खरेंच संवसाराच्या कातीचें फॉर्म मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. म्हणटूच आत्म्यान आनी उदकान जल्मले शिवाय आमच्यान स्वर्गराज्यां भितर सरूंक जायना. न्यू बर्थ. कितले वायट मनीस आहले संवसारांत. भाग्यवंत आगुस्तीन कितलो वायट वाडेस म्हणूंक जाता आमच्यान ताका. वाडेस सगळे देफेत आहले ताका. पूण न्यू बर्थ, जिवीत बदलता, ट्रान्सफॉर्मिंग इज लायफ, न्यू बर्थ. आनी आयज स्वर्गराज्यांत आहा बिडांत बांद. इतले भाशेन जायते भाग्यवंत आहात जे पातकी आहले, व्हडले पातकी आहले एका काळार. पण तांकां पवित्र आत्मा मेळटा आनी जिवीत बदलतात. नवें जिवीत, बरें जिवीत आनी नवें जिवीत जियेतात. आयज स्वर्गराज्यांत आहात. हें केलें बगोर आमच्यान स्वर्गराज्यां भितर सरूंक जायना म्हणून जेजू आमकां सांगता. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26, पेज नंबर 39. C26. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्पराय पास्कांच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश भरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसरणी सासणाचे संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर कळ्याम तुका वाकाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळा मैमेची कृती आनी व्हरता दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. सासण जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाळ त्या उगडलीं दारां सर्गींचीं. ताच्या मरणांतल्यान आमकां सरोवन फावो जाता. ताचे पुनर्जन्मा वरवीं सगल्यांक आमकां नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशें सर्गीचे सूर पदवी आनी देवतांचो दोलबार तुका वाकाणीचें गीत सांगातान तामनासतणां गायतात. सर्वेस्परा करोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोड.
देखून दुआ तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परास मेज क्रिस्ताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवन प्राच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाहीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. आमी परतून जल्मल्या शिवाय स्वर्गराज्यां भितर सरूंक जायना. तर आमी जणेकल्यान आमच्यो वायट संयो सोडून दिवन आनी हो नवो जल्म घेवंक हें देणें मागून सगळे आमच्या बापा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तशी संवसारांत आमचो दिसपडो गिरायेचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार, दयाकण जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. जुदार काकुतेन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल
आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे काकुत देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे काकुत देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आम्ही गायन घेऊया. D20 पेज नंबर 58. D20. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें थारोवन कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोडवडाचे. पवित्र कोश्टान म्हाका घट कर. तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका आयक. तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपू. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका फाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोची तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका म्हाकाच्या.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयल्ल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांचे जिवीत आमकां आदार आनी सासणाचे संतोशाचे खातीर आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात मी सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया F21 पेज नंबर 95 F21.